आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. हो जो आयचो सेमिनार जावपाचो आसा आमचो 18 आनी 19 नॅशनल सेमिनार, तातूंत आमी एक 4-5 आस्पेक्ट्स घेतल्यात ताचे. पयलो आस्पेक्ट आसा बॉटनिकल, डेफिनेटली, कारण कामूच बॉटनिकल आसा, वनस्पती शास्त्रीय अभ्यास, तातूंत गोंयकारांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आशिल्लें, कोंकणी मनशाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आशिल्लें म्हणून एक भाग घेतला. दुसरो आयुर्वेद, मेडिसीन किंवा गांवठी वखदावळ जाका एक्टो मेडिसीन म्हणटात, ताज्या संदर्भात गोंयकारांनी कसलें योगदान ह्या पुस्तकाक दिलां तो संदर्भ आमी हांगा घेतला. थर्ड ऑफकोर्स इज लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट आणि सोशल एस्पेक्ट्स. ये बेसिकली पूरा इंटीरियर इम्पोर्टेड हार्डवेयर है, जैसे किचन, इस साइड मॉड्यूलर किचन है, बाथरूम एक्सेसरीज है, वी हैव लॉट ऑफ रेंज, स्लाइडिंग फोल्डिंग फिटिंग है, ग्लास स्लाइडिंग फिटिंग है, टोटल आर्किटेक्चरल हार्डवेयर प्रोडक्ट है और जर्मन बेस है, हेफले, हेटिक, इनॉक्स एंड वी डू ऑल एसएस फैब्रिकेशन वर्क ऑल्सो, रेलिंग्स, एसएस फैब्रिकेशन जॉब ऑल. 12 जानेवारी 2013 ते 12 जानेवारी 2014 ह्या वर्स स्वामी विवेकानंद शार्दशती वर्स. ह्या वर्सा निमतान ह्या कार्यक्रम निमतान सेंट्रल लायब्ररीन स्वामी विवेकानंदा बद्दल जें कितें वाचन साहित्य उपलब्ध आसा, पुस्तकां किंवा अन्य साहित्य, हें सगळें साहित्य वाचकांक सहज उपलब्ध जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळें पुस्तकां एकठांय करून तांकां एक दालन दिवपाचो प्रयत्न केला. स्वामी विवेकानंद गोंयांत आयिल्ले 27 ऑक्टोबर 1892 ह्या दिसा. त्या संदर्भान जें कितें डॉक्युमेंट्स उपलब्ध आसा तें सगळें एकठांय करून ताचें एक चित्रमय अशी प्रदर्शनी हांगासर भरिल्ली आसा. ताचें आज उक्तावण जाल्लें आसा. शुक्रारा सकाळीं जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड सुवाळो जालो. 2011-2012 सिजनाचे बेस्ट खेळगडे आनी कोचांक पुरस्कार भेटयले. मुख्यमंत्री पर्रीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. अंदू जावपी लुसोफोनिया गेम्सा खातीर मुळाव्यो सुविधा उबारपाचें काम नेटान चल्लां. तशेंच खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर अर्थीक आदाराची येवजण अर्थसंकल्पांत आसतली अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. गोंय खेळ पत्रकार संघटनेन हो सुवाळो घडोवन हाडलो. जिनो पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक पर्रीकारा बरोबर जिनो फार्मास्युटिकलाचो चेअरमॅन दिलीप साळगांवकार, दोतोर सागर साळगांवकार, खेळा पत्रकार संघटनेचो अध्यक्ष शरद नायक आशिल्लो. बेस्ट फिमेल खेळगडी म्हणून तन्वी वरगांवकराक पुरस्कार मेळ्ळो. बेस्ट मेल खेळगडो फ्रांसीस फेर्नांडीस गोंयांत नाशिल्ल्यान साळगांवकर फुटबॉल क्लबाचे संजीव नागवेकारान पुरस्कार घेतलो. बुद्धीबळ कोच सिवा स्वामीक बेस्ट कोच पुरस्कार मेळ्ळो. गोंयचे डायव्हिंग पंगडाक बेस्ट टीम पुरस्कार दिला. उदेतो टेबल टेनिस खेळगडो वेस्ली दो रुजारियो आणि बॅडमिंटन प्लेयर अनुराग प्रभुदेसायकूय पुरस्कार भेटयले. बॅडमिंटन अधिकारी नरहर ठाकूर, बॉक्सिंग अधिकारी लेनी दी गामा आणि खडेगाड मोटोक्रॉस रायडर एलन सिक्वेराक खासा पुरस्कार भेटयले. एलन लंडनात आशिल्ल्यान ताचे घरकान्नीन पुरस्कार घेतलो. सरकारान खेळगड्या खातीर आर्थीक आदाराची खासा येवजण करची अशें जिनोचे दिलीप साळगांवकारान सुचयले. Can the government come out with some special schemes so that financially these people can benefit? ज्ञान सांगलो दिलीप खबर सांगलो तो अत्यंत महत्वाचो मुद्दो आसा. फक्त बजेटाच्या वेळार याद करची पडटली. बट आय थिंक द बेस्ट विल बी टू फॉर्म अ कॉर्पस फंड. ज्या कॉर्पस फंडांच्यान एखाद्या कमिटीक ऑथॉरिटी दिली जाता की तुम्ही सिलेक्ट करा. कॉर्पस फंडान वी कॅन टेक डोनेशन्स ऑल्सो फ्रॉम द कॉर्पोरेट. आणि जर कॉर्पोरेटान जमता तितले सपोर्ट करून को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा गव्हर्नमेंट करून काही खेळगड्यांक तांच्या पेरंटा सकट जगभर भोंवपाक परमिशन. लुझोफोनियाची तयारी नेटान चलता अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. सगळ्या कामाचो आढावो घेतला तितलेंच सांगता की सगळीं कामां इन्फ्रास्ट्रक्चरल इज अहेड ऑफ टायम. शेड्यूल ती ऑक्टोबरच्या पयल्या आठवड्यात कंप्लीट जावंक जाय. दे आर ऑल अहेड ऑफ शेड्यूल. त्यामुळे आपण काय चिंता करणार. लुसिफोनियाचे गेम्स असत किंवा फुडले नॅशनल गेम्स असत, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्णपणे इन एडवान्स रेडी आसतलें. आनी इट इज वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर. कोणाक पळोवपाचें आसत कितली स्पीड आहा ती जाल्यार मुद्दम युनिवर्सिटीच्या आयडियार बांबोळे कॉलेजी कडच्यान गेले की युनिवर्सिटीच्या पयलीं लागता उजव्या हातान भितर रातचे लायटी बिटी चालू दिसतले. रातचे 12 वरांचेर ह्या कॉलेजीर सुद्दां काम चालू आसता. आणि हेवटेन बांबोळे मेडिकल कॉलेजच्या ऑपोजीट वता गांवड्याचेर पळयात दिसती पडटलें काम चालू आसा. पेड्या वचून चॅक करा कितलें फास्ट काम चालू आहा.
सर्व भरलेच चलवता आणि म्हाका दिसता बाय जुलय वी विल गेट द ग्राउंड ऑल्सो रेडी फातोर्डा. पणजेच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. दक्षिण रशियात शुक्राराक उल्कांचो पावस पडलो आणि कितल्याशाच जाग्यांचेर स्फोट जाले. हातूंत 400 जाण जखमी जाल्यात. चडशे जाण ग्लास फुटिल्ल्यान जखमी जाले. मात लोकांक ही अवकाशांतली गजाल नवीनच आशिल्ल्यान तांचे अप्रूपूय दिसले. एस्टेरॉयड 2012 DA-14 पृथ्वी लागच्यान वचपाच्या कांय वरां पयलीं उदका पडली. हो एस्टेरॉयड पृथ्वीचो सामको लागींच्यान वतलो, मात ताचो पृथ्वीचेर व्हडलोसो कांय परिणाम जावचो ना अशें मत जाणकार उक्तायतात. इतल्यान ह्या खबराची त्रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.